I-28. तुझ्या वाईट गुणाचे ओगोदित सगळे तुझे हुकमान मोगाचो देव बक्षीत सगळ्या तुझ्या वाईट गुणाचे ओगोदित Ognia mocia, talzantam, devace upgaratul. Ognia mocia, talzantam, devace upgaratul. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसो आणि तुमचे सोबे आसो. मोगाल बहिणी बाबनो आयज ते बसून तर आमकां मागणेक उत्तासतना आमचो वागणूक नियाळ करूंक आपयता. हांव गोरवान मागणेक कोत्ता गाय ओ खालती कायन मोशे प्रातोन देवा मुखार जाता गाय. आयच्या दिसा ह्या मागण्याचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमचे मागण्यांचें जिवीत नियाळ करूंक उदीक करून खालती कायची मनशां आमकां करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आदारांनी करपा मागून घेवया. आनी पवित्रतेंत आमी वाडो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. कांय फावटी गोरवाक लागून आमी मागण्यांक उचलो जागो दिवंक नासतलो. खालती कायेंत आमचे प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरूंक नासतली. सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाची आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शुद्धून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देवची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. उदय करून आमी समी बेरितात सोपून गेल्ल्या संतान अंत ताका बापान सस्तांचे सूख फाव केले प्रमूण ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा ह्या प्राचीत काळाची संभ्रमणीक जेजूच्या कोश्टा मरणाची आनी पुनर्जीवनपणाची परबेन भोक्तीन आनी दोब्याच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तोरपास परबेचो पूर्ण फळ संतोशान भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताची येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोळ्ळीरपणान ती म्हाका सोदतली. येया सर्वेस्पराची परतून वचुया. ताणें आमचे कडेन कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो.
ताणें आमकां दोन्हीर शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वो 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवन करतलो. तिसरे दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. सर्वेस्पराची वळख घेवंक मोन लावया. फात्या परी तो दुबावा विणी येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी फांकतलो. दोडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरवीं तो देंवतलो. एफ्रामिया, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दवा वरवीं हो मोग तुजो. हे खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें ताचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें ताका जिवेशी मारून उडयलो. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय, होम नाका, देवाची खरी वळख जाय. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. सगलीं म्हणुया, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. काकूट सारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कणवळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. योद्नान म्हजें तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोती बरी काळीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. शियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुसलेल्या दुर्गां नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुळे हांणी तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. लुका बोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. आपूण सात्वीक म्हूण सोजमूण आपणाचेरूच पातयेतल्यांक आनी हेरांक लेखी नासलोल्यांक तसल्यान जेजून अशी एक वोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिझेव आनी दुसरो दोळ वसुंडार, मागणी करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिझेव नीट उबो रावून आपूण असो मनांत मागणी करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणी, अन्यायी आनी पोदबारी. ह्या त्या दोन वसुंडाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यांचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो 2 वसुंदार आपूण पयस उबो रावून दोळे पोरयान वयर काडिनासतना होड्डें पडून अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हशी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावंक हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाल बहीण बाबनो, 1986 ह्या वर्सा रशिया ब्लॅक सी ह्या वाठारांत घडलोली घडणी. 2 शीप, 2 बोटी पासार जाताल्यो, आनी पासार जाता आसतना दोगांयची वाट वेगळी आसलोली. पूण जेन्ना एका पॉयंटार ते पावले, जी वाट मातशी एक बोटीन टर्न जावन सायडींतल्यान वचोंक जाय आसलोलें. पूण ह्या वेळार दोनी कॅप्टनांनी थारायलें, हांव टर्न कोचचो ना, हांव व्हील गुंडायचो ना, आनी हांव स्ट्रेट वेतलो.
पूण जेन्ना पावतूच गमून आयलीं, टायम जाल्लो, टायम जावन आतां बोट टर्न करूंक जायना, बोट टर्न करूंक जायना तें पळोवन दोनी बोटी क्लॅश जाले आनी जो लोक जो बोटींत आसलेलो तो सगलो मेलो. प्रिय भयणी बाबनो, टॅक्निकल फॉल्टाक लागून त्या एक्सिडंट जावंक ना, पूण मनशाच्या गोरवाक लागून ते दोनूय बोटी कोलायड जावन दोनूय बोटी आड्डोवन ते लोक मेलो. त्या दोन कॅप्टनाक लागून इतलो सुगोट लोक मेलो. कारण हे दोगूय गोरवान बरोवन हांव टर्न करचो ना वो हांव बँड जावचो ना तें चिंतून तांच्यांनी ती बोट चलयली. प्रिय भयणी बाबनो, जो गोरवान चलता तो बुडटा. हेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आयचें पयलें वाचप ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. आयज आमकां हो प्रवादी देवाच्या तोंडांतल्यान अशीं उतरां जाहीर करता, म्हाका योद नाका, मोग जाय. कारण ही पोरसां देवा मुखार येवन योद न भेटयतालीं. इस्रायल पोरसां जे भाशेन चलतालीं तांकां योद न भेटोवंक एक सदांचें जावन गेल्लें. पूण दुसऱ्यांक जेन्ना आदार दिवंक, दुसऱ्यांक जेन्ना एक आदाराचो हात दिवंक तांचे लागीं घोडो नासलोलें. आनी ते पासून आयज देव तांचे लागीं मागता तें हें, म्हाका योद नाकात, म्हाका मोग जाय. अदीक करून एकामेकांताय मोगान जियात, एकामेकांताय संबंदान जियात, तुमचें जिवीत ल्हानवीक आनी खालती करात. तें देवा मुखार मानवता म्हूण आयज हो प्रवादी पोरशेक परगोट करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तें लुकाचें शुभ वर्तमान. थंय आमी आयज जेजू आपणाकूच उंच काडटल्यांक ही वोपार सांगून दिता. आनी हे वोपारीन तो दोग मनशांची धोरण दवरता. पयलो जावन आसा फारिझेव आनी दुसरो जावन आसा दोन वसुंडार. आतां फारिझेव कोण आसलेलो? फारिझेव एक धर्मीक वडील. आनी हो फारिझेव जेन्ना देव मंदिरांत येता, दोगूय आपणा बराबर एक आडसो घेवन येतात. आतां आडसो कसलो आमी जाणात. आडसो आमी वापर करतात आमचें रूप पळोवंक, आमचें केंस सुकोवंक वो आमचो मेकअप करूंक. हें सगलें आमी भायलें रूप पळोवंक आमी करतात. तेच भाशेन हेय दोगी मनीस मागणें करता आसतना आपलें धोरण कशें आसा तो आडसो घेवन येता. आनी फारिझेव आपलो आडसो घेवन 3 वस्तू नियाळ करता. तो म्हणटा आपूण दुसऱ्या सारको न्हय, हेर जे पातकी आसात तांचे सारको हांव न्हय. दुसरें तो म्हणटा हांव त्या दोड वसुंडाराय सारको न्हय. कारण तो ते सुवातेर आसलेलो आनी त्या सुवातेर ताणें पळयल्लो ताका. दुसरे सुवातेर अदीक करून तो म्हणटा हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करता. आनी तिसरें म्हणटा तो आपूण 10वो वांटो दिता. ह्यो 3 वस्तू तो देवा मुखार येवन आपलें व्हडपण परगोट करता. पूण तो दोड वसुंडार आपलो आडसो घेवन येवन म्हणटा सायबा म्हजी काकलूत कर. आपले दोळे पासून तो वयर काडिना, देवाक आपल्या तोंड पासून तो दाखोवंक पावना, कारण तो पातकी म्हूण वळखून घेता. प्रिय भयणी बाबनो, आमी दर एकलीं होच आडसो घेवन आमचें जिवीत जियेतात. हांव कसलो आडसो घेवन जियेता काय? गोरवाचो वो खालतीकायेचो. कारण जो मनीस खालतीकायेन देवा मुखार आपलें प्रार्थन दवरता तो देवा मुखार जिखता. आनी तेच पासून जेजू शेवटाक म्हणटा आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच व्हड म्हूण सजमता ताका देव सोकला उडयतलो. प्रिय भयणी बाबनो, आमकां दर एकल्याक आयज देवाचो उलो म्हणल्यार हेंच, जें कितें आमच्या जिवितान व्हडपणाचें कितें आसा तें आमी पयस दवरून खालतीकायेन आमचें जिवीत देवा मुखार दवरूंक. जे वेळार मागणें कोत्ताय ते वेळार आमची वागणूक कशी जाता काय? हांव म्हजेंच व्हडपण देवाक सांगता, वो म्हज्या जिवितान हांव ल्हानवीक आनी खालतीकायेन हांव पातकी हें सोत मानून घेता. नाजाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव देवा मुखार पुर्तेपणी जिवंक शकना. हे पासून तें बिसान वाडो घेता आसतना अदीक करून ह्या प्राचीत काळान आमचें मागण्याचें जिवीत आमी नियाळ करुया. गोरवान चलता जाल्यार गोर सोडून ल्हानविकाय आपणावन खालतीकाय आपणावन आमचें जिवीत देवा मुखार आमी मानता तसलें करुया. C8. Chicuri bofti takana kabulidana sai belaci doya priti mongar bapa
गुणगान केले ही भेटोनी. मोशे भाविनो मोशे आणि तुमचे बलिदान सर्पोद्वेदार देव बापाक मानतात असले सामण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा दवांक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देव आमच्या दोयल बापा नितोल सल्ल्या मोरांत आनी काळजान तुझे गुट समोर मोग तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरोस पास्कांची भायल्या दोबाज्यान समोर उमता आसतना काळजाचे खरे भोगतीन तुका वंदूक आमकां करपा दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत बेदार आनी सास्तांचे देवा सोरकाली आनी सोरताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दमोन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तींचेर आमी सोयत परतल्या. तुज्या काळजाच्या उदारपणांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचीं काळजां उदार जातल्या आनी आमकांच सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासोद आनी सोमेस्त मनशां पासोद तें वारोवतलें. हे मोशा उगडासाक करात. Bavarataco cor porgotuia. Jesu ami ondokata, ami ekasite pieta, title pauti tu voi bavanesu, ami tuje moron porgota.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वेस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवनी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई सांगाती सांजो जयतीचो पोती बागेवन धर्मदूता सांजोचे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सरपोत वेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सास्ताच्या सास्तांक आमेन. आमच्या बापा हें प्रार्थन आमकां जेजूनच शिकयलां. सो आमी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करतात. कालतिकायेन जी हें प्रार्थन करतात तो देव तांची मागणी आयकता. हेंच प्रार्थन म्हणटा आसतना आमकां दरेकल्याक हीच कृपा मागून घेवया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट हो किरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देस्कार आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. D31. Jesu yo tu yo Baba boyni betuk yo Kazat amcha ravuk yo Jivi amche bodluk yo Moga Jesu yo tu yo Baba boyni betuk yo Kazat amcha ravuk yo Jivi amche bodluk yo Godai tuji tubi Uzvor amka tuji Sontos tuzo amka di Favor ditli balaiki Godai tuji tubi Uzvor amka
तुझी संतोष तुझो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाल जेजू यो तुयो बाबा वयली बेटोग्यो ताजात आमच्या रावोग्यो जिवीत आमचें बदलुग्यो मोगाल जेजू यो तुयो बाबा वयली बेटोग्यो ताजात आमच्या रावोग्यो जिवीत आमचें बदलुग्यो सगळीं भिरावया प्रार्थुया काकलुत्सार देवा आमच्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादो शिकयताय तो सदांच जिव्या बाबार्थान आनी काळजाचे गोरे भोगतीन आमी गेसो कोर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं आनी सोर्पोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार T26 Maria mai curpeci Coda vințul mololi Maria mai Jesuci Maria mai moci Maria mai curpeci Coda vințul mololi Maria mai Jesuci Maria mai moci Budul optu cenau Calzat mocea vopta Mova vorti godza Cibir moci che loita Mogaci mai moci Tu ci veni rita Maria, 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 Maria moci